जे पोंड ते तोडे जायती वर्सां जाले म्हाका 20 वर्सां वयर सुमार तोडे डिसिल्डिंग म्हणटा जावंकूच ना। मिडिया कडेन नदरेक हाडलेलें की हांगासर हे आमचे गणपती आयडल जे आसा ते हांगासर आमकां दिश्टी पडना आनी हितून आमचे सगळे हिंदू भाव हे हांगासर हाडून ते आमचे गणेश पावयता आनीक हें दिश्टी पडटा। आनी म्हाका दिसता इतली वर्सां ते भरोन सारको माती येवन चिखल येवन भरलेलें आसा तें आयज आमी हांगासर येवन आमी हें डिसिल्डिंग करता। सो आमी काळजांतल्यान उपकारी सराचो आनी हांवें चोयलां ते भाशेन आज कितें आमी आमचे वेलसांवचें कितलें काम जर केलें आज म्हाका सगल्यो वस्तू आतां मुखार गेल्ल्यो मेळटाय। हांव सराचो काळजांतल्यान मागता। हें आख्खें थोडें बोंदेल्लें हाची सांगिल्लें तशें करून 22 वर्सां जालीं लेट आमचो मातानी सरान तेजे उपरांत आनी कोणें करूं ना। आनी आज आमचो MLA बाबा हातून वाज जायते आमचे वेलसांव पाली आख्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायत काम करीत आहा आनी 5 वर्सां म्हळ्यार आमकां न्यू लूक हे कोर्ताली जे आमी आवडेताले हे आमकां फाव जावपाक ते आमकां जेरूल तेजे कडच्यान आमकां फाव जातलें। नुस्त्याक मारता आनी आमचे पाली तळ्याचें नुस्तें म्हणजे खूब फेमस पयलीं साकून। तशेंच हांगसर शेतकारांकूय बरें पडटलें। आनी हांव एक हिंदू भाव तुमकां सांगता म्हणजे आमी आमच्या चतुर्थेक हांगसर गणपती विसर्जन करतात आनी हे तळें लास्ट 20 इयर्स जाले तेजे फाटल्यान हेजेर कोणें कांयच आनी हें घेवना डिसिल्डिंग करपाचें। तेन्ना आमी बाब रोकोजियान आनी कमिटीन ताका एप्रोच जावन हें तेजे कानार घालून तेणें ताबडतोब करपाचें चिंतलां। ही माती येवन सगळे लोट येता तेन्ना पावसाचो हे सगळी माती हांगा भरल्या आनी ह्या उदकाक डेप्थ ना तेका फोल ना। सो ते फोल ना म्हणटकच सगळे त्रास जाता। हांगा ही शेतां लायता आतां मातशें शेतां लायली जाल्यार पासून हे शेतान उदक वयर सरता। हांगा तर फोंड आसल्यार ते शेतान उदक फोंडान उरता।